नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. म्हादयचेर गोंय विधानसभेत घेतिल्ल्या थारावाक कांयच वालोर ना. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याचो गोंयच्या बीजेपी सरकाराचेर आनीक एक बॉम्ब. म्हादय लवादान दिल्ल्या अवॉर्डाक धरूनच कळसा बंडुरा प्रकल्पाचें काम फुडें व्हेलां म्हणून कर्नाटकाचो बीजेपी मुख्यमंत्री बोमाय उलयला. मंत्री माविन म्हणटा बोमाय इलेक्शन मोडात. आमकां म्हादयचेर राजकारण लागना. केंद्रान कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक बावटो दाखयल्या उपरांत खवदळ. गोंयभर बीजेपीचे डबल इंजीन आणि मोदी सावंत सरकाराक धूंक सुरू. राजकारणी, एक्टिव्हिस्ट, एनजीओ धरून गोंयकार रस्त्यार. शिष्टमंडळांची दिल्ली वारी जाली. निमाणे डीपीआराची परवानगी फाटी घेवची म्हूण गोंय विधानसभेत म्हादयचेर एका मतान थाराव जालो. मात कर्नाटकाक कोंत ना. गोंयच्या थारावाक कांय वालोर ना. आमी म्हादय लवादान दिल्ल्या अवॉर्डाक धरून कळसा बंडुरा प्रकल्पाचें काम फुडें व्हेलां म्हूण कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयची केस रिजेक्ट केली. मंत्री माविन म्हणटा कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री इलेक्शन मोडान. कितेंय जालें तरी म्हादय व्हरूंक दिवचें ना. फ्युचर वॉर्स आर गोइंग टू बी ओवर वॉटर्स म्हणून एक म्हणणी आहा ती स्टेज पावली आसा. हे आमचे वॉरूच कशें आमी झगडटाले, आमी लास्ट पर्यंत झगडटाले. हितून पॉलिटिक्स ना. सगळे आमी गोंयकार, तूं आनी हांव एक जावपा जाय. म्हादय उदो डायवर्ट जायनासतना गोंयकारां मेळपाक, तेन्नाच आमी सारके उरतले. नाजाल्यार आज आमी जे म्हणटा भांगराचें गोंय, भांगराचें गोंय, हें सुकलेलें गोंय जातलें. हे आमी खंयच्या परिस्थितीन जावपाक दिवपा जायना. तो इलेक्शन मोडान आसा. तुमकां खबर आसा इलेक्शन मोड म्हळ्यार कितें कितें उलयले घेता तुका खबर आसा. सो इट इज अ स्पीच फॉर हीज इलेक्टोरेट देयर. इट इज इलेक्शन मोड स्टेटमेंट वॉट ही हॅज मेड. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. डिसेंबर 2020त उत्तर प्रदेशातलो मंत्री सुनील कुमार म्हणटा तो स्टेट गेस्ट म्हणून सांगून गोंय सरकाराच्या कानात घालून जिवाचो गोवा करून गेलो. क्रायम ब्रांचीन केस चार्जशीट केली, मात खर्चाची वसुली अजून ना. ह्या तोतया मंत्र्यान गोंयचे प्रोटोकॉल खाते ते मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या कचेरीच्या स्टाफाचे तोंडाक कशी पानां पुसलीं ते डॉक्युमेंटांतल्यान एक्सपोज. आओ जावं गोंय तुमारा म्हूण संवसारीक मळार गोंयचें नांव उत्तर प्रदेशांतल्या सुनील कुमार म्हणटा ताणें सिद्ध करून दाखयलें. तेवूय अस्सल सरकारी प्रोटोकॉलाच्यो लक्झरी भोगून गोंय सरकाराकूच तोपी. उत्तर प्रदेशांतलो सहकार मंत्री म्हूण गोंयांत आयलो, रावलो, खावन पिवन सरकारी कुस्तार मजा मारली. सप्तकभर हो तोतिया मंत्री आपल्या बरोबर स्टाफ म्हूण घेवन आयिल्ल्या दोगां बरोबर स्टेट गेस्ट म्हूण राविल्लो. ह्या तिगांनी मेळून कोणाक पिशांत काडले ते पळयात. पयलीं गोंयच्या प्रोटोकॉल खात्याक यूपी सरकाराच्या नांवान ईमेल आयलो. ईमेल पळयल्यार यूपी सरकाराचो कसोच, मात आशिल्लो जीमेल अकावंट. सरकाराचे ईमेल डोमेन जीमेल वा खाजगी प्रोवायडराचो आसना. प्रोटोकॉल खात्याच्या लक्षात ते आयलेच ना. प्रोटोकॉलान ह्यो बारीकसाणी पळयनासतना तोतिया मंत्र्याक स्टेट गेस्ट केलो. तोतिया मंत्री आनी ताचे बरोबर स्टाफ म्हूण आयिल्ल्या दोगां खातीर हॉटेल रूम, गाडी आनी पुलीस सेक्युरिटी. मजा म्हणल्यार तो तोतिया मंत्री कांय कार्यावळींक सोयरो म्हणूनय भोंवन आयलो. ताणें सरकारी खर्चान गोंय भोंवडी केली. तेन्नाचो सहकार मंत्री गोविंद गावडेकूय तोतिया मंत्र्यान बाशिंग बांदले. मंत्री गोविंदाक विश्वासात घेवन सर्कीट हावजांतल्यान 5 स्टार हॉटेलांत रूम दिवचो म्हूण फावोर घेतलो. मंत्री गोविंदान धाडिल्ल्या नोटाक लागून प्रोटोकॉल मंत्री माविन आनी सीएमओय फसले. तांणी तोतिया मंत्र्याक स्टार हॉटेलांत रूम दिलो. 24 डिसेंबर ते 27 डिसेंबर अशे 4 दीस रावतलो म्हूण नियोजन करून आयिल्ल्या तोतिया मंत्र्याक आपली बंडलां खपता ते पळोवन आनीक नेट आयलो. 4 दिसां खातीर आयिल्लो तोतिया मंत्री गोंय सरकाराच्या कुस्तार 10 दीस रावलो, मजा मारली. मंत्री गोविंद गावडेक सांगून ताणें आपलो राबितो आनीक 2 दीस वाडयलो. सरकाराच्या कुस्तार तो 10 दीस पणजेच्या स्टार हॉटेलांत रावलो. मजगती टायट जाता तेन्ना तो आपणे गोंय सरकाराक कसो पिशांत काडलो तेवूय बडबडटालो. ताचेर पुलिसेक दुबाव आयलो. पुलिसेन सोमती एक्शन घेवन ताची बिडकी उखल्ली. युपीतल्या ह्या तोतिया मंत्र्यान आपल्या दोगा वांगड्यांक घेवन गोंय सरकाराक प्रोटोकॉल सिस्टमीक 10 दीस पिशांत काडले. आपल्या फाटल्यान नाचयले. पुलीस सेक्युरिटी घेवन गोंय भोंवडी केली. कार्यावळींनी सोयरो म्हूण गेलो. स्टार हॉटेलांत मजा मारली. क्रायम ब्रांचीन पुराय चवकशी करून चार्जशीट घाला, मात ह्या तोत्या मंत्र्याचेर केल्ल्या खर्चाची वसुली अजून जाल्ली ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पेडण्यां सीआयएसएफ बटालियनाक परमनंट स्टेशन करूंक घेतिल्ल्या जमनीची वाटिल्ली भरपायेची वसुली सुरू. तेन्नाचो मंत्री आमदार बाबून कोर्टान वाटपाची ती भरपाय आपणे वाटिल्ली. वसुली प्रक्रिया सुरू केल्या म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. योग्य जमीन मालकांक भरपाय कोर्ट वाडटले. वसुली जाय मेरेन सरकार रक्कम कोर्टान डिपॉझिट करपाचोय विचार करता. कोर्टान केस फेब्रेरांत धुकल्ल्या. मर्यादे परस मोठ्यान प्रदूषण करपी म्युझिक लायले म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सनबर्न इडियमाच्या आयोजका आड एक्शन सुरू.
मंडळाचो म्हापशां JMFCत सनबर्नाचेर फौजदारी कारवाईक अर्ज. कोर्टाची बडी पडल्या उपरांत एक्शन. फाटल्या म्हयन्यांत मंडळान कोर्टाक सनबर्नान कितले फावट आवाज प्रदुशणाचो कायदो मोडलो ताचो डाटा दिल्लो. In Sunburn, the Chief Secretary was supposed to hold an inquiry. An application was filed by us to give us extension of 4 weeks' time. The High Court has been pleased to grant us 4 weeks' time to complete that inquiry and file a report before the court. And proceeding against organizers have been See, insofar as Pollution Control Board is concerned, they have already filed a criminal complaint before the JMFC against the organizers and whoever were involved in alleged breaches. Then, insofar as other authorities are concerned, they have already filed affidavits before the High Court, and the matter has been now adjourned for the purpose of report and further affidavits. गोंय आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान आतंकवादी हल्ल्याच्या नजरेन लक्ष दवरपाची गरज उत्तर गोंयचो SP नितीन वाल्सनान उक्तायल्या. गोंयच्या ATSचे मिरामार एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रील जालें. गोंयची काल मुखेल संवेदनशील आस्थापना बरोबर दर्यादेगांनी खंय मॉक ड्रील जावंक जाय. ह्या फुडें गोंयच्या हेर दर्यादेगांनी एंटी टेरर मॉक ड्रील जातलें. लॉट ऑफ फुटफॉल इन द बीचेस. तो हमने अभी तक तो सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस में वी आर डूइंग द टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस एंड ड्रिल्स. So this time we thought like why shouldn't we do some mock drills in beaches as well, which the beaches are also a little bit vulnerable. So anybody can infiltrate into beaches very easily as a civilian and can do a lot of sabotage and damage. So we wanted ourselves to be prepared. So इसलिए गोवा पुलिस ने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने we have started doing first time कि in Miramar we will start and we will do this as a series of operations in other beaches as well. Goa is an international tourist destination, so if at all you see any of the previous terrorist attacks which has happened all over the world, they target places where there is an international ramifications. So Goa is one place, there are a lot of international tourists coming, and anything happens here, it has got will get maximum coverage. And they also try to target the places where there is maximum footfall. And you have to understand we have the maximum people over here. So what do you do when such an incident is evacuation? People should not get hyper. So these are the things. So we have to test our forces. And as far as the force is concerned, they have been competing even with the Maharashtra ATS, where they have done training and they have come out with flying colors. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. PWDच्या कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू जावना. बोनस सारको मेळना. जॉबांचे रेग्युलरायझेशन जाग्यार पडना. लीव वैजकी सारकेल्यो मुळाव्यो सुविधा मेळना. मागण्यांचे लिस्ट घेवन PWD कामगाराचो आल्तीन PWD हेड ऑफिसार मोर्चा. बाकीच्या सरकारी कामगारांक मेळटा त्यो खंय गजाली PWD कामगारांक जाय. 7th पे कमिशन सगळ्या कामगारांक लागू जाला. आमकां लागू जावंक ना. आमकां बोनस सारको मेळना. आमच्या रेग्युलरच्या बाबतींत आमी कोर्टान हायकोर्टानूय माननीय हायकोर्टान मुंबय हायकोर्टान एप्लाय केल्लें आसा. थंय आमची केस पेंडींग आसा. जे आमकां सुविधा जायो ते आमी मागतात, पण ते सुविधा आमकां मेळनात. 7th पे मागले तेचेर अजून कांय चर्चा जायना. आमी आमचो बोनस मागलो ताचेर आमची चर्चा कांय जायना. इतर जे लिवे आसात, सरकारी कामगारांक जे लिवे आसात तशे आमकां लिव्यो नात. आमी मागतात की सरकारी कामगारांक जशे लिव्यो मेळटात, सरकारी कामगारांक जशे फॅसिलिटीज मेळटात ते फॅसिलिटी आमकां दिवच्यो. आमचे बरेचशे कामगार अशे आसात की तांकां सिवरेजींचें काम करतात, तांकां सेफ्टी इक्विपमेंट्स ना, तांकां सेफ्टी कितें जाय तें ना, ते आमी मागतात. तेचेरूय कांय तडजोड जायना. पण आमचो जो प्रश्न आसा तो मिटयात. आमकां आमी 7th पे मागतात तो आमकां दियात. आमकां इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मागतात तो आमकां दियात. इतर गोश्टी जे आसात सायड बाय जशे लीव आसात आनी कितें आसात ते आमकां दियात. चीफ मिनिस्टरान आमकां खूब फावटी सांगले आय विल इम्प्लिमेंट द 7th पे, पूण आजुनूय कांय इम्प्लिमेंट करूंक ना. की आमचे बायलांक मॅटर्निटी लीव जशी पळय कायद्यान आहा त्या कायद्यान तांकां मॅटर्निटी लीव मेळपाक जाय. म्हापशां झेवियरांतल्या जैतिवंत स्टुडंट कावन्सील परत जिखलें. जैतिवंत पॅनलाची 31 जानेर ते 4 फेब्रुवारी मेरेन औपचारीक घोशणा करची म्हणून
STMची झेवियर मॅनेजमेंटाक अर्द. गोंय विद्यापीठाच्या नेमाप्रमाण 10 दिसां भितर इंडक्शन जावंक जाय, मात झेवियर मॅनेजमेंटान 70 दीस मायज काडले. प्रिन्सिपल जाप करिना म्हणून नव्या ABVP कावन्सिलाचें कळ्ळें. STMची मध्यस्थी. असली प्रिन्सिपल असली कॉलेजीचे ॲडमिन असले प्लस आमचे 3 क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि हांव एज अ इलेक्टेड GS असलो. आमची एकूच मांग असली त्यांच्या कडेन की बेगींतल्या बेगीन इंडक्शन सेरेमनी जावंक जाय आणि डेमोक्रेटीक वेन तो जनरल सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी आणि फूल कावन्सील जिंकला त्याचं एक फॉर्मल इंडक्शन जावंक जाय, तांकां फॉर्मली लेटर दिवंक जाय. SDM मॅडमान आमकां आयज सांगला अशें फिक्स केला की 24 to 28 ऑफ दीस मंथ जानेवारी कॉलेजीक मॅनेजमेंटाक डिसायड करपाचो टायम दितले की खंयच्या दिसा इंडक्शन सेरेमनी जातली आनी 30th to 4th भितून इंडक्शन सेरेमनी जावपाक जाय अशें मॅडमान सांगला. SDM मॅडमान सांगला की 30th to 4th भितून इंडक्शन सेरेमनीचो एक डेट डिसायड करपाचो आनी त्या 30th to 4th फेब्रुवारीच्या भितून इंडक्शन जावपाक जाय अशें मॅडमान सांगला. मॅडमानूय तांकां दाखयतले की एज पर गोवा युनिवर्सिटी 10 दिसाच्या भितून इंडक्शन जावपाचें आसता. ते फॉलो जाल्लेले ना. 70 दिसाचो डिले जाल्लो आहा आनी तांकां आतां डेट दिलेली आहा की 24 to 28 दिसाच्या भितून मॅनेजमेंटाची तेंच्यांनी मिटींग घेवपाची आनी एक डेट आउट करपाची. 30th to 4th फेब्रुवारीच्या भितून इंडक्शन जावपाकूच जाय हे मॅडमान तांकां ऑर्डर दिला, रिक्वेस्ट केला. हें जाल्लेलें. 2005 आल्तींच्या गॉडविन डिसिल्वाच्या खुनाच्या केशीत भाटलांतल्या जॅक्सन दाडेलाक पणजे सेशन कोर्टात जल्मठेप. 23 एप्रील 2005 करंजळे गॉडविनाचो खून जाल्लो. आरोपी दाडेलाक 12 सप्टेंबर 2007 धरलो. 16 सप्टेंबरात मडगांवच्या ज्युडिशियल लॉकअपांतल्यान पळो. तेन्ना सावन पुलीस ताका सोदताले. फाटल्या 9 डिसेंबराक पश्चिम बंगालात दिघा शारांत सांपडलो. थंय तो दुसऱ्या नांवान रावतालो. दिवचल मतदारसंघात लाटम बार्शां जाता तितले बेगीन फूड प्रोसेसिंग उद्देग सुरू करपाचो सरकाराचो विचार. अधिकारी आनी उद्देजकांनी ते खातीर फुडें सरचें म्हणून उद्देग मंत्री मामिनाचो उलो. गोवा फूड प्रोसेसिंग परिशदेंत मामीन उलयतालो. एसोचेम गोंय फांट्याचे उद्देजक ह्या मळावेल्या संदीचेर परिशदेंत उलयले. Further growth with economic activity in agriculture and build up the food processing industry. And I would request also my industry secretary is not here but Satika is here, that as far as Latam Barshe is concerned, move forward as quickly as possible because that is going to be the main place, one of the main places where like you have the pharmaceutical company which has grown in Vietnam. Let us have the food processing industry, anything related to processing of natural things there for export, for our own consumption. I am sure we will make it happen. We will see that things are moved and put on the fast track in this particular industrial estate. I am seeing, I want to, before I finish, I just want to say, after our new industrial policy, and after they have seen that Goa is really keen on getting non-polluting industry, I must say that there are so many inquiries, so many people seriously wanting to set up. But we, for one, are very, very careful that we will have only non-polluting industry. गुजरात, केरळ प्रमाण गोंय सरकारानूय राशन दुकानवाल्यांक 25 ते 30 हजार रुपया पगार दिवचो म्हणून पेडण्या फाटोफाट बार्देसांतल्या राशन दुकानवाल्यांचो डिमांड. कोविडाच्या अरिश्टा सावन फ्रंटलायन वॉरियर्स कशे वावुरले, सरकारान तोखणाय केली ना. फुकट तांदूळ वांटूंक लायले, ताचे वयलो खर्च दिलो ना, तो दिवचो. आतां वर्सभर फुकट राशनावेले खर्चाचें कितें तेंवूय खंय सांगचें. सरकार फुकट तांदूळ वाडटा सोसायटीवाल्यांचे खुस्तार. सरकाराच्या कारभाराक सोसायटीवाले विटल्यात. राशन फुकट वांटूंक फतवे काडटात मात हमाली येरादारीचो खर्च मेळना. सरकारान फुकट राशन व्हरपाचो खर्च दिवचो. ह्या वर्सा फुकट राशन वाडटले ताच्या खर्चाचें कितें तें सांगचें. सरकारान गुजरात आनी केरळा प्रमाण पगार सुरू करचो म्हूण पेडण्या फाटोफाट बार्देसांतल्यानूय मागणी. बार्देसांतल्या सोसायटीवाल्यांचे सिव्हिल सप्लायाक निवेदन. कोविड टायमाचेर आमी एज अ वॉरियर ते फ्रंट लायनीन आमी भितर आसले. आमी फायट केल्यात. लोकांक आमी घरा कडेन भितर व्हरोन पावयलां. आमकां गव्हर्मेंटान कितें तरी हें केलां. केन्नाच आमकां एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भितर आमकां हें करूंक ना, एवॉर्ड दिवंक ना. एक्चुली आमकां गव्हर्मेंटान दिवंक नासलें. म्हाजे कडेन तरी थोडेच कार्ड आहा, थोड्या कडेन 1500 2000 भितर आहात. 1000 आमी इतल्या लोकांक केटर करता, इतल्या लोकांक आमी सप्लाय करता, फूड ग्रेन सप्लाय करता. गव्हर्मेंटाचो कितें आहा पळय तो, म्हळ्यार आमकां गव्हर्मेंटानूय भितर कितें सजोवंक जाय.
आमचो डिमांड कितें आहा पळय तो सोजपाक जाय. दुसरे स्टेटीन 25-30,000 स्पेशली केरला आनी गुजराताक आजून बद्दल मेवता. आमचो गव्हर्मेंट कित्याक आमकां हें करता, सॅलरी दिना. आमच्या गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्टरा कडेन कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन मागता, अपील करता. तेणेन आमचो प्रश्न हो जो आहा पळय तो फॉरवर्ड करचो सेंटराक आनी आमकां पळय जे आमची मागणी पळय कितें आहा पळय ती आमकां सगळ्यांक दिवची म्हणून हांव इतलेंच मागता. सोसायटी आतां इतली 2019 सालांतल्यान 23 साल पर्यंत आमी फ्री कोटा दिता. ते 3 वर्साचो फ्री कोटा जो दिला तो आमकां अजून कमिशन मेळूंक ना. कित्याक आमकां ताका खर्च येता, ट्रान्सपोर्ट आसा, मागीर तुका लेबर आसा, पण शॉपाचें रेंट आसता, तें कशें फारीक जातलें आमचें. कित्याक आमकां डायरेक्टर मिनिस्टर सगळे सपोर्ट करता. सगळ्यांनी आमकां सांगलां तुमचें मेळटलें, पण आतां मेळचें. आतां परत डिक्लेअर जालां जानेवारी म्हयन्यात की आमचो फूल वर्स फ्री कोटा म्हणून. बरें, फ्री कोटाचेर बाबा आमचें कमिशन, आमचे चार्जीस, आपले ट्रान्सपोर्ट चार्जीस, लेबर हे आमकां मेळटले वो ना हेंय आमकां खबर ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.